is not oneness. So I am using the word unbound deliberately because I am trying to open something which cannot be opened. And I am trying to define something which I cannot define alone. Because it belongs to Goans across time and Goans to come also. And Goikarpon is not my monopoly, it is not in my hands, and yet I am voicing. So I am speaking with distancing from speaking. So that's the reason, the word unbound is used. I am unlocking oneness, and I am doing it from my location, from where I am. And therefore, I am sensitive to everybody else who are also other voices of oneness. So there are different voices of oneness, and there is no one oneness from my point of view. So I am trying to talk about oneness that we live, breathe, and die for as goals. आमचो जो ट्रान्सलेटर आसतना डायरेक्ट बाबा आमच्यान जायना पण तो ट्रान्सलेट करपाक एक वर घेवपाक जाय कारण ताचे बाकीचें ट्रान्सलेशन म्हणटा फादर आर्टिकल बरयता 3 वरां लागपाक आनी डिक्शनरी घेवन बसप तो आपल्याच्यान जायना. फादर कठीण बरयता खरें पूण फादर सारकें बरयता. फादर लोकांच्या काळजाक तेंकपी बरयता. फादर गोंयचे हुस्के प्रगटायता. फादर खडेकांत बरयता आनी फादर कांय अशे तरी विशय घेता जे सहसा लोक घेवपाक भियेतात. सो होय विशय तसोच हांव मानता की गोवानेस म्हणजे आमी गोंयकारपण म्हणटात, गोंयकारपण ताचे फुडलें उतर आनी हें पॉलिटिकल. गोवा इज पॉलिटिकल, गोंयकारपण इज पॉलिटिकल, गोवानेस इज पॉलिटिकल. सो फादरान ताका आपले परीन जाप दिवपाचो, आपले परीन फुडो करपाचो प्रयत्न केला. पूण हांवें एज ए जर्नलिस्ट हांवें ताचो इंटरव्यू दिलो आनी फादराक मातसो तेंचो खरवडायलो. मातशें ताका खरवडयतकीर मातशें कितें येता म्हण फादर म्हजो फ्रेंड. फादराक मेळप इज ए व्हेरी नायस थिंग. फादर मेळटना आमी हांसतात, बरे खोशयेन उलयतात, वेगळे वेगळे विशयाचेर चर्चा करतात. पूण एज ए जर्नलिस्ट तो फादर म्हणलो लेखक जेन्ना मुखार येता किंवा बरयणा ताका मातसो खरवडोवप हें म्हजें कामूच न्ही. ते नदरेन हांव हें पुस्तका कडेन पळयलें. ह्या पुस्तकाक प्रिफेसय हांवें बरयलें पूण हे पुस्तका कडेन पळयता तेन्ना हांव कांय प्रश्न फादराक विचारता. फादर हें कशें विशेषता गोंयकार किंवा गोंय धरलें कितले वर्स पयलीं. गोंय फकत पोर्तुगीज गोंय न्ही, ताज्याय पयलीं गोंय आशिल्लें. त्याच्या पयलीं वेगवेगळे राजवटी गोंयांत जाल्यो. त्यो राजवटींनी जे कितें गोंयकार रावताले ते गोंयकार नाशिल्ले, ते गोंयकार आशिल्ले. ताचे पयलीं जे कितें घडामोडी जाल्यो अशें तरेन म्हणटात तुमी जाणा आसतले. साश्टी घेवपा खातीर पोर्तुगीजांक 5 वेळा घडी घालची पडली. लक्षांत घेयात. पोर्तुगीज आयले आनी गोंयांत घेतलेंच लागना. 5 वेळा तांकां घडी घालची पडली. विजयनगर धरून ते आमीच्या हांचे कडेन झूज मांडचें पडलें आनी साश्टीकार सुशेगाद आशिल्ले. ते म्हणटार आमकां चलता, आदिलशाही चलता, विजयनगरी चलता आनी पोर्तुगीजय चलता. आमचो कांय ना. हाका टॅक्स दिवचो पडटा, ताका टॅक्स दिवचो पडटा. म्हणजे जवळ जवळ 600-700 वर्सां पयलीं गोंयकाराची जी पळय मानसिकता आशिल्ली ती आजूय चलता. आमकां काँग्रेसी आयल्यार चलता, आमकां बीजेपी आयल्यार चलता. पयशे कोण दितात ते पयशे घेवन आमी वोट घालपाचे. गोंयकारपण फकत पुस्तकांत बरोवपाचें आनी गोंयकारपण आमी फकत उलोवपाचें. गोंयकाराची ही प्रवृत्ती कशी बदलतली हो खरें म्हळ्यार प्रश्न. आनी तो प्रश्न हिंदू क्रिस्तांव अशें न्ही, एकठांय जावन आमी तो सॉल्व करूंक शकतले की म्हाका दिसता हो प्रश्न. फादरान हें जें पळय पुस्तक बरयलां ताका एक ताजो एंगल आसा तो कॅथलीक एंगल. ताणें म्हणलां की वेगवेगळे एंगल पळयता तो फादर आपल्या नदरेंतल्यान पळयता आनी तो आपल्या नदरेन ताका जाप दिवपाचो प्रयत्न करता. पूण हांव जेन्ना पळयतां तेन्ना तो कसो पळयता की कॅथलीक लोकांनी फाटल्या 1000 वर्सां खूब भोगलो. पोर्तुगीज आयले, पोर्तुगीजांनी कॅथलीक केले, कॅथलीक धर्म राजधर्म जालो इतल्यान सोपना. ताकाचे फुडें कॅथलीक लोकांक खूब त्रास जाला. कॅथलीक लोकांक इन्क्विजिशनाक खूब त्रास जाला. कॅथलीक लोकांक ताजे भायरय पॉलिटिकल सोशली खूब त्रास केला. तशेंच हिंदूक त्रास केला. हिंदू लोकांक सहज कांय मेळूना. हिंदू लोक पळोवन भायर गेल्ले ते परते आयले, तांकां परत पोर्तुगीजांनी आपल्या राजकीय वेवस्थेन सामाजीक वेवस्थेन आस्पावन घेतले. पूण इतल्यान तें सोंपें नाशिल्लें. तांची भास कोंकणी भास ही पोर्तुगीजांनी बंदी घाली. कोंकणी भास उलोवपाक मेळनाशिल्ली. पूण कोंकणी भास बंदी घाल्ली अशें जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना ताजे पयलीं कोंकणी भास आशिल्ली. पोर्तुगीज येवचे पयलीं गोंयांत कोंकणी भास कितली आशिल्ली
ती लिखीत स्वरुपान आशिल्ली, ती उलोवपान आशिल्ली, तिचे बद्दल संशोधन जाल्लें, तिचे भितर पुस्तकां येयल्लीं. आमचे इतिहासकार किंवा आमचे पयले लेखक आसात ते व्हडले सांगतात हांव कोंकणी भाशेक व्हडली परंपरा म्हण. कोंकणी भाशेक परंपरा ना. हें संशोधन जाल्लें आसा. कोंकणी भाशेची परंपरा फकत फाटल्या 100 वर्सांची आसा. आनी त्या नदरेन आमी कोंकणीचे कशें काम करून सगळ्यांनी ते खूब व्हडली ही हिब्रू भाशा जी भाशा ना जाल्ली काबार केल्ल्यान मांडून चिंतून काबार करून उडयली. ती इस्रायलान परत रिवायव केली. परत लोक शिकले, संशोधन केल्यान हिब्रू भाशेन जगातलें सगळें संशोधन जाता. तशेंच कोंकणी हांवें 100 म्हणली. खरें म्हळ्यार कोंकणी भाशा फकत 80 वर्सांची. कारण तुमकां कोंकणी भाशेन ग्रंथ आशिल्ले हाजे खंयचेच पुरावे मेळना. हाजे बद्दल माधवी सरदेसायन आपल्या थिसिसान अभ्यास करपाचो ताणें ताजें अनुमान काडला. अशे तरेचो ताजी जो डॉक्टरेट थिसीस आसा ती तेच म्हणटा कोंकणी भाशेचो इतिहास 80 वर्सांचे वयर मेळना. 80 वर्सां वयर एक पुस्तक ना. त्या पोर्तुगीजान कितलीं पुस्तकां जाळून उडयल्यां खंय तरी जगान एक कोंकणी पुस्तक मेळपाचें तें मेळना. सो हाजो अर्थ असो की फाटल्या 80 वर्सान आमी कोंकणीची पयली उदरगत केल्या ती 80 वर्सांची आसा. तर त्या नदरेन पळोवंक गेल्यार आमी हिंदूंनी हे कोंकणी भाशे पासून कितें केलें हो प्रश्न येता. आनी त्या वेळार मागीर ह्या पुस्तकान पयलीं फादरान बरयलां रोमी देवनागरी हो इश्यू येता. रोमी देवनागरी कितें फादर रोमीक सपोर्ट करता आनी हांवें म्हाज्या एका 2-3 लेखांनी म्हणलां रोमीक घेवन उडयात. आतां गोंय इतलें ल्हान जालां गोंयकार उरून आसूं गोंयकार जर मागतात रोमी तांकां घेवन उडयात. पूण रोमी जर मागतात जाल्यार मराठी घेवंक शकता. मराठी घेवन उडयात. अशें तरेन एक स्टँड आमी भितरलो कारण थोडेच गोंयकार उरल्यात. आज गोंयची पॉप्युलेशन 17 ते 18 लाख. तातूंत भितर गोंयकार कितले जाणां 6 लाख. कोंकण रेल्वेन गोंयच्या चर्च इन्स्टिट्युशनाक विरोध केल्लो तेन्ना खूब जाण हिंदू पिकार जाल्ले. कित्याक आनी एक म्हणजे आमी सदां म्हणटात जुनी काबिजात आनी नवी काबिजात. नवी काबिजात अजुनूय जवळ जवळ 100 वर्सांचे मानसिकतेन अजुनूय तीच आसा. कोंकण रेल्वेक विरोध जो केल्लो तो इतलो खरो वास्तवपूर्ण म्हणून आज आमकां कळटा. कारण चर्च खूब मुखावेली पळयताली आनी हो दृश्टिकोन हिंदू इन्स्टिट्युशना कडेन ना. म्हणून चर्चीक खूब हांव मानता आनी म्हज्या प्रत्येक लेखान जेन्ना पळय गोंयकारापण आयलें की चर्चीचे हांव व्हडवीक गायता. तांणी म्हणिल्लें कोंकण रेल्वे गोंय काबार करतलो म्हणून तशेंच जालां. तुमी खंयची कोंकण रेल्वे जेन्ना एक गोंयांत येता तेन्ना भायले 2000 लोक गोंयांत उरतात. ते परते वचनात ते हांगाच रावपाक आयले. तर हें डेंजर. म्हणजे हांवें तशें म्हणलें तशें एकटें येवन हो आमकां ही लढाय करची कशी मेळटली. कॅथलीक समाजान जशें उजळता भोगल्या त्रास भोगला रोमी ना जायत जालें आनी रोमी ना जाल्ल्यान एक समाज पेरान पडटा. तशेंच हिंदूंनी भोगलो. हिंदूंची परंपरा हांवें म्हणली तशी हिंदूंची परंपरा मराठीच आशिल्ली. हांवें म्हणलें 100 वर्सांचीच कोंकणी देवनागरी. हिंदूंची परंपरा मराठीच आशिल्ली. पूण गोंयकारपणा खातीर हिंदूंनी मराठी भाशा सोडली आनी ते देवनागरी कोंकणी कडेन गेले. तें लक्षांत दवरपाक जाय. हो इतिहास खरेपणी धोवपाक आनी गोंयकारपण तुवें जशें पुस्तक बरयल्ली ताका जाप दिवपी गोंयकारपण हें पुस्तक म्हाका बरें दिसता. हिंदू हेगलान आनी ताचो निमाणें हांव आपलोच तोच काडटलो. दोगूय जाणांनी एकठांय येवन आतां गोंयचे प्रश्न सुटावे करचे पडटले. आनी ते अशें की हिंदूंनी भोगलां हिंदूंनी एक परंपरा सोडली मराठीची. आमचे पळय कितलीं वर्सां फाटल्या 100 वर्सां म्हणल्यार हांवें देवनागरी ताजी 100 वर्सां पयलीं गोंयांत मराठी भाशा आशिल्ली. हिंदूंचे सगळे वेव्हार तेन्ना कॅथलीक आनी हिंदू सगळे हिंदूच आशिल्ले. दोगांयची भाशा मराठी आशिल्ल्यान सगळे वेव्हार सगळे संत साहित्य आमचे भावनीक उदळता भावनीक ज्यो कितें आमचे उत्फर्के आहा ते सगळे मराठींतल्यान मेळटले. अशे परिस्थितींत भितर हिंदूंनी जेन्ना गोंयकारपण म्हणलें हिंदूंनी जेन्ना ओपिनियन पोलाक फुडें करपाचो प्रश्न धरलो तेन्ना मराठी भाशा सोडली आनी देवनागरी आयले. पूण हांवें एक चूक जाली अशें म्हाका दिसता. ती चूक अशी रवींद्र केळेकार धरून ते उदय भेंब्रे हांचे आनी साहित्य बरयलें फक्त देवनागरी. ही हांगा व्हडली चूक तांणी केली. म्हाका दिसता तांणी एक समाजाक दिका दिता आसतना देवनागरी आनी थोडें रोमी साहित्यान बरोवपाची गरज आशिल्ली. आज म्हाका तें दिसपाक लागलां. रोमी सोडपाक नाका आशिल्ली आनी हळू हिंदू समाजांतले एक म्हत्वाचो घटक देवनागरी घेता आसतना ताका रोमी बरोवपाक येवपाक जाय. रोमी शिकपाक जाय हें ताका पळोवपाक जाय. तशेंच क्रिस्तांव समाज क्रिस्तांव समाज फक्त रोमी कडेन घेवन बसलो. तांणी देवनागरी भितर सुरवाते सावन
एक योगदान दिवपाची गरज आसा. म्हणजे हे जे पळय आदान प्रदान आसा, हो जो पळय सुसंवाद आसा तो रोमी आनी देवनागरी हांचे भितर बरे तरेन जावपाक जाय आशिल्लो. काल कोंकणीन पडले दिसा राजारावांनी प्रो स्टेटमेंट केला. राजाराव देसायचा तो गोंयांत दोन गोंयां, एक क्रिस्तांव गोंय, एक हिंदू गोंय. हें म्हाका दिसता आमी पळय म्हणटात न्ही गोंयकारपण सोंपता, गोंय सोंपता, भायल्यान येता, गोंयकार भायर वता. एक जॉग्राफिकल एक इशू आसा. तो इशू कितें म्हणटा, जेन्ना गोंयचो कोणी मनीस भायर वता, खंयच्याय राज्यांतलो पळय भायर वता, 5,000 लोक जर भायर वता, ती भूंय पडन म्हणून ना, 5,000 लोक तितलोच जागो घेवपाक ते भायर येतात. दीस इज ए जिओग्राफिकल ट्रूथ. तें जर ट्रूथ जर आमी जर हे केलें, आमचे लोक भायर वतातच, भायल्यान लोक येतलेच. सो हें कशें आमी जाप दितले? हाजो संबंद गोंयच्या अस्तित्वाचो हो प्रश्न. आनी म्हाका दिसता गोवननेस, गोंयकारपण हाका राजकीय नजरेनच जाप दिवची पडटली. ती राजकीय नजर आमकां फुडले 20 वर्सां तयार करची पडटली, ते फायट करची पडटली, ते रस्ते दिवचे पडटले. आनी राजकीय पक्ष कश्यो जागो दितलो हें राजकीय पक्षा कडेन आनी फुडाऱ्या कडेन सोडून दिवं लोकांनी ठरवलें. आतां आमी म्हणलें बीजेपीक हारोवपा जाय, बीजेपीक उडोवपा जाय, पूण बीजेपीक उडयता जाल्यार सगळे लोक एकठांय येवप. पूण त्याच भशेन फाल्यां काँग्रेस येतली किंवा फाल्यां गोवा फॉरवर्ड येतली कशें तरी. गोवा फॉरवर्ड ह्योच चुको परत्यो करपा जाय कित्याक म्हणून लोकांची शक्ती म्हाका दिसता खर करची पडटली. लोकां भितर एक भावनीक एकवट करचो पडटलो. गोंयकारपणाचो ही जो तळमळ आमी उलयतात, हो जो पळय भितरल्यान सरके कडेन उलयतात, ते इतले घट करचे पडटले की म्हाका दिसता खंयच्याय राजकीय पक्षाक, खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्याक काळीच जावचें ना गोंयकाराचो विरोध जातलो. म्हाका दिसता हें पुस्तक वाचून आमकां हेच उमाळे प्रकट जाल्यात. फादर विठ्ठल बाब किंवा आमी ट्रान्सलेट करतात हेचें पुस्तक बरयलां आनी ह्या पुस्तकांतल्यान स्फूर्ती घेवन म्हाकाय आनी एक पुस्तक बरोवपाची उमेद निर्माण जावन म्हाकाच न्ही गोंयच्या अनेक संशोधक मुखार येतात. तांणी म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाचेर आनीक विचारमंथन करून आनीक बरी पुस्तकां संशोधनांतल्यान भायर येवची अशें म्हजे उमाळे हांव व्यक्त करता. तुमी म्हाका ह्या कार्यावळीक ताणें म्हणलां की वी शूड नॉट सेलिब्रेट द लॉस ऑफ द पास्ट. We have to live in the present moment and look towards a good future. आता एक good future आम्ही मदीं आमकां we are facing with a feeling that enough is enough. But do we have a solution for a good future in that? If we say we don't want this, we don't want that, we don't. But what do we want? आम्ही वचून मेळून आमचे गोंयकारपण राखपाच्यो खबरो उलयतात. खंयचे स्टेटीन, नॉर्थ इंडियन स्टेटीन तांचे प्रादेशीक कसले तरी फिलींग जितें उरना. जर आमी 47 फ्री जाल्ले हें गोंयकारपण बी कांय आसपाचें न्ही. आमी फोगाक वचपाचें तेन्नाच रोखडेच. गोंयकार इन एवरी वीच वे इज बिकमिंग अ एंडेंजर्ड स्पिसीस. सारकें आमी जर रानांत गेले आनी थंय पिसोय पळयली, त्या पिसोय चड मारूंक जायना कित्याक पिसोय एंडेंजर्ड आहा. ते भशेन गोंयकार बिकम अ पिसोय इन गोंयांत. ही आमची परिस्थिती आहा आनी ही आमी बेटर वी अंडरस्टँड दीस. अँड फादर पीटर कम्स विथ अ सार्क ऑफ अचिवेबल फॉर्म्युला बिकॉज दीस इज द इयर वी हॅव टू विन एन इलेक्शन अँड दीस इज द इयर वी कॅन implement things by which we can protect a good and have a good future.